सोमार मेरेन पगार मेळ्ळो ना जाल्यार बेमुजत संपार वचपाची शिटकावणी मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी दिल्या। देखून पालिका मंडळ हाचेर कितें उपाय काडटा हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून उरला। त्याच वांगडा कर्मचारी कितें निर्णय घेतात ताचेरूय बऱ्योच गजाली निबून आसात। कित्याक तर कामगार संपार गेले जाल्यार लोकांची गैरसोय जातली ही गजाल मात खरी आसा। सर आज तुमची मीटिंग आली रिगार्डिंग पेमेंट जावना 2 महिन्याचो किती डिस्कशन झालं? आमी सांगलें आमी 2 म्हयने पगार जालो पळय न्ही, आतां आनी आमी वोगी रावपाक शकना। एक तर आमी स्ट्रायका नोटीस दितले नाजाल्यार ह्युमन रायट्सांक कंप्लेन करतले व्हडल्या ऑफिसरांची। कित्याक हो अर्बन सेक्रेटरी हे व्हडले सेक्रेटरी त्या ऑफिसांत बसता थंय आनी तांकां ह्या लोकांक कांय पडून गेलो। हे आमगेले गार्बेज वर्कर आनी ते झाडूवाले पळय आनी शहराक साफ दवरपाचें काम हे लोक करतात। तर म्हळ्यार सरकारान हांकां पयलीं दिवपाचें, कित्याक हे निवळ केल्या शिवाय कांय जायना। पूण आतां तांच्यांनी कितें केलां, तांगेलो डेवलॉपमेंटाचो ग्रांट आसा खंय तो ऑलरेडी ग्रांट हें करपाचो डायवर्ट करपाचो हें केलां। DMAन फायल मूव घेवन करून ती सेक्रेटरी गेल्या, कोड लागल्या कारणान ती अर्बन सेक्रेटरी वतली। अर्बन सेक्रेटरी तारीख थॉमस म्हणटा तो आज सांजचो येतलो, बाय सांजचो म्हणल्यार ताणें क्लियर करता आनी बाय मंडे म्हणल्यार ताणें पेमेंट घालूंक सांगलें। तरी आसतना आमी हे वोगी रावचना, कित्याक वास्को तोरो पगाराचो इश्यू सदांचो जावन पडला। सो आमी मेन एक कितें केलें, आमी युनियनान ऑल ओवर गोवा जो ऑक्ट्रॉय टॅक्स आसा, जो पेट्रोल पंपाचेर टॅक्स येता तो एक्सक्लुझिवली टॅक्स म्हणजे तो म्युनिसिपालिटीचो त्या तो सरकारान व्हेल्लो की मागीर तुमकां तो दिता म्हणून। मदीं थोडे दीस दिले आनी मागीर ते दिवपाचें बंद जालें। तो ऑक्ट्रॉय तर आमकां मेळ्ळो जाय जाल्यार आमकां पगाराचो प्रॉब्लेम नाच। म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स युनियन लिडर येयल्लो आसलो तर रिगार्डींग पेमेंट वर्कर्साचो पेमेंट जावंक ना म्हणून तांकां आमी आमचे तर्फे आश्वासन दिल्या की बाय नेक्स्ट वीक तेंचो पेमेंट क्लियर करतले। ना आश्वासन दिलें म्हटल्यार ह्या मेन म्हटल्यार कितें आसलें, तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट उरला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसलो। तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना, परत प्रॉब्लम क्रिएट जातलो। ताका लागून आमी CMची अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा। ताका लागून आमी तेचे हे अपॉयंटमेंट घेतल्या आनी ताणें आमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां दिता म्हटलां तेणी। म्हटल्यार आमकां पळय आमकां ऑक्ट्रा येतालो, GST लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला। तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलां, इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्ले आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिल्या। आमचे हे मातशें आहा ताका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी हे पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक शकता।